तोणयामेळ हो कार्यावळ आम्ही लोकसभा इलेक्शनच्या कार्यावळीच्या एकूण संदर्भात तयार केला. आम्ही राजकीय फुडाऱ्यांक आपयतात, वेगवेगळ्या पक्षाच्या फुडाऱ्यांक आपयतात, आमच्या मदीं चर्चा करतात. लोकसभा इलेक्शन इंट्रस्टींग कशें जावचें आमी जाणात. कांय पार्टीज खूब स्ट्रॉंग आसात, तांणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्यात, कांय पार्ट्यांनी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूनात. सो अशा परिस्थितीन इंट्रस्टींग इलेक्शन करप, कारण इंट्रस्टींग करप म्हळ्यार जनजागृती करप, म्हळ्यार लोकां मदीं इलेक्शन राजकारण पावप, लोकांक उद्युक्त करप भायर येवन मतदान करपाक, हो आमचो हेतू आसा. आनी त्याच अनुशंगान आज 2 मानेस्त आमच्या स्टुडियोन आयिल्ले आहात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आहात एडवोकेट यतीश नायक, BJPचे स्पोक्सपर्सन, आनी एक खडेगांठ उलोवपी, बरोवपी आनीक स्वता बरो उलोवपी. आमचे मदीं आहा सुनील कवठणकार, काँग्रेसीचो यंग फेस, आनी अशें म्हणटात की तांकां उत्तर गोंयची काँग्रेसची उमेदवारी मेळूंक शकता. तुमकां दोगी जाणांक आमच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. यतीश बाब, म्हाका एक सांग, तुमी ऑलरेडी म्हाका आज तुमचे पार्टी प्रेसिडेंटाचो स्टेटमेंट पळयला. नॉर्थ गोंयान तुमी दुसरी फेरी कंप्लीट करपाचे हातून आसात. सावथ गोवान पयली फेरी प्रचाराची जाली, पूण इतले तुमी आघाडी घेतले, म्हणजे दोनी कडेन जिखून मागीर इंट्रस्टींग करपाचें ना तुमकां इलेक्शन? तें कशें आसा न्ही, पक्षाचें एक धोरण आसा. धोरण कितें की प्रत्येक गांवांत जाता तितल्या लोकांक मेळप, हें पक्षाचें धोरण आसा. आनी दुसरें राजकारणाचें धोरण तशें आसपा जाय. सारकें खरें. सो पक्षाचें त्या धोरण चालीक लावपाच्या दृश्टींतल्यान बरोबर पक्षान कशें आसा, आमचें कार्य कशें जाता मंडळ लेवलाचेर ते बूथ लेवलाचेर, आनी बूथ लेवलाचेर प्रत्येक बुथाच्या कार्यकर्त्यांक मेळप, वोटरांक मेळप, सामकें खरें, वेलविशरांक मेळप. कोण कितें म्हणटा ते पक्षाचे सुद्दां पयलींचे आशिल्ले आतां एक्टीव ना, कोण वयस्क जाल्या तांकां मेळप. सो बेजिकली सगळ्यांक जाता तितल्या लोकां कडेन पावप, कॅन्डिडेटान पावप, पक्षान पावप, हो एक्सरसायज. आनी हो एक्सरसायज जेन्ना हांव तुमकां सांगता तेन्ना अशें आसा की पक्षान ते स्ट्रक्चर करता, म्हणजे एक शेड्यूल आहा आनी स्ट्रक्चर आहा, त्या प्रमाणे एक सिस्टमॅटीक पद्दतीन. पत्रकार न्ही, तूं पळय जें कितें म्हणलें ताका पत्रकारान बरें नांव दिलां, इलेक्शन मशीन म्हणून. इलेक्शन आसूं नासूं, BJP फर्स्ट डे एक इलेक्शन जालें त्या बरोबर फुडलें इलेक्शन तयारी सुरू. सो इट्स लायक ए तुमी कार्यकर्त्यांक, फुडाऱ्यांक, आमदारांक, खासदारांक सतत त्या मशिनान घालून तयार दवरतात. हांव अशें म्हणन की BJPचे पब्लीक एंगेजमेंटाचो जो एक्सरसायज आसता तो चालूच आसता. म्हणजे कार्यकर्ते ग्रासरूट लेवलाचेर वचून प्रत्येक मनशा कडेन संपर्क साधून तांकां एंगेज दवरप, म्हणजे तांचे कितें प्रॉब्लेम आहा ते अंडरस्टँड जावप, प्रॉब्लेम सुटावे करप, गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसता तांकां हेल्प करप ते मेळपाक, हे सगळो एंगेजमेंट, पब्लीक एंगेजमेंट एक्सरसायज चालूच आसता. सुनील बाब, एका तेंपार इलेक्शन म्हळ्यार कशें आसतालें काँग्रेसीचें, कॅन्डिडेट इलेक्शन येतालें, कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातालो, मागीर तो प्रचाराक सुरवात करतालो. आज BJP म्हळ्यार हांवें म्हणलें तशें इलेक्शन मशीन जालां. आनी इतलेंच न्ही, फुटबॉलान जशें 1-to-1 मार्कींग म्हणून आसता फुटबॉल किंवा हॉकीन, म्हणजे तो घरांत कितले लोक आहात, 5 लोक आहात, तो बुथावयलो मनीस ते 5 लोकां कॉन्टॅक्ट, तांकां भायर काडून ते वोटींग करप, हें सगळें जें 1-to-1 मार्कींग इतलें, आनी ते तांणी पयलो फेरी जवळ जवळ कंप्लीट केलें म्हणटात. आनी काँग्रेसचो कॅन्डिडेट ठरना. तुमी कितें म्हूर्त सोदतात? म्हाका दिसता आमचो कॅन्डिडेट येता ते फुडल्या 2 दिसां भितर डिक्लेअर जातलो. आनी तुमी म्हणलेले प्रमाणे डेफिनेटली सगळ्यांच्या मनान ती एन्जायटी आसा आनी क्युरियोसिटी आसा की कॅन्डिडेट कोण आसतलो, कितें आसतलो. पण जो प्रश्न आसा कॅम्पेनिंगाचो तो आमच्या पक्षान आनी आमचे जे अलायन्स पार्टनर, ज्यो पार्टीज आसा, इंडिया अलायन्स म्हणून जे गठबंधन जालां, तांच्यांनी ऑलरेडी लोकांक मेळपाचो, गाठी भेटी करपाचो, वेगवेगळे लिडर्सांक मेळपाचो एक्सरसायज आसा हो चालू केला. आनी हो म्हाका दिसता बरेच दीस जाल्या आमचो चालू जाल्लो आसा. फक्त कॅन्डिडेट डिक्लेअर ना जाल्ल्या कारणान जी ऑफिशियल कॅम्पेन कशी दिसता ती दिसूंक ना. आनी कॅन्डिडेट ना डिक्लेअर जाल्ल्या कारणान कितें जाता, फाल्यां जर प्रत्येक मनीस आपलो प्रचार करपाक लागत जाल्यार ताजी एक बॅड सिग्नल वता. पण पक्षाचो प्रचार करपाक सगळे जाण ऑलरेडी सुरवात पूण एक ताका लागून तूं मान्य करपाक जाय, तुमचे पळय अलायन्स पार्टनर्स आहा ते अस्वस्थ जाल्यात. ते म्हणटात की अरे तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करनात, बेगीन डिक्लेअर करात, कोण तो आमकांय कळपय, आमकांय विचारूंक घेयात. पळय आमचे अलायन्स पार्टनराची अस्वस्थता तांच्यांनी उलोवनूय दाखयल्या. पण ताजे बरोबर तांच्यांनी हेंय क्लियरली सांगलां की आमचें ध्येय आसा तें म्हणल्यार इंडिया आघाडीचो जो कॅन्डिडेट आसतले ते जिखून हाडप. आनी भाजपाचो जो हें देश
धोक्याचे डायरेक्शनान व्हरपाची वाटचाल तांची आसा ती खंय तरी आडोवपाची गरज आसा. बट हय, हांव तुमकां तें म्हणटा, आपल्या विरोधकाच्यो जर कितें बऱ्यो थोड्यो गजाली आसत भितरल्यो जाल्यार त्यो तुवें एप्रिशिएट करून घेवपाक जाय. जसो तांचो पब्लीक कॉन्टॅक्ट सिस्टम ते म्हणटा, तांचो डोर टू डोर सिस्टम म्हणटा, ज्यो बऱ्यो गजाली आहा त्यो तातूंतल्यान घेवपाक जाय. पण एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, जेन्ना आमी BJPक वॉर मशीन, इलेक्शन मशीन म्हणटा, BJP हें डेफिनेटली इलेक्शन मशीन, हें आमी मान्य करता. आनी तांचे इलेक्शन मशिनाक तांकां साथ आसता वोटींग मशिनाची. ताजेर आमी सगळ्यान देशभर चर्चा चालू आसा की कशी वोटींग मशिनाची तांकां साथ आसता. पण हे जेन्ना ते आतां संपर्क यात्रा करता आनी कितें करता जाल्यार एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, तांचे लिडर पक्षाचे आनी कार्यकर्ते आज लोकांच्यो गाठी भेटी घेवपाक भोंवता. फाटल्या इलेक्शना कडेन तांच्यांनी सरकार तुमच्या दारी म्हणून कितें कार्यक्रम हाडलेलो. काल आमी पणजे एक नवो प्रोग्राम पळयलो, तो कोर्ट आमच्या दारी आयिल्लो. कोर्ट, हॉनरेबल हायकोर्टाचे जजांक जेन्ना रस्त्यार पाळणी करचे, दॅट इज द फेलियर, दॅट इज द सफरींग दॅट पीपल आर हॅविंग. ओके, आमी थंय येवया. यतीश बाब, म्हाका एक सांग, ह्या वेळार तुमचें वेगळेपण इलेक्शनान दिसलें तें अशें की तुमी सावथ गोवा एक बायल कॅन्डिडेट घाली, पूण ती बायल कॅन्डिडेट तुमच्या कॅडरांतल्यान येवना. म्हणजे कार्यकर्त्यांक तुमी कामाक लायतात, इतलें मशीन आमी म्हणलें, सतत लोकांच्या संपर्कांत रावप जाय, तातूंतल्यान लोक घडपा जाय न्ही. अशें तुमच्या हातूंत बायल दिसच ना जी खरीच घडोवन तिका वयर हाडटात. आनी अचानक पल्लवी धेंपेन लोकांनी नांव आयकलें, कार्यकर्ते तुमचे हे जाले, आनी तुमचे जे 4-5 जे उमेदवार आशिल्ले तेय मातशे काजाबूल जाले, अस्वस्थ जाले, नाराज जाले. पळय कशें आसा न्ही, गोंयचे लोक सुशिक्षीत, तो म्हजो मित्र कितें उलयलो ताच्या संदर्भान हांव पयलीं हें करता. गोंयचे लोक सुशिक्षीत, तुमचे व्ह्युअर सुशिक्षीत, आनी हांव कांयचे काय उलोवचो ना. ते कितले उलयले हांव उलोवचो ना. ते EVMाचेर बी उलयता पळय, ते सुप्रीम कोर्टान सुद्दां ताचेर निकाल दिल्लो आसा, आनी ते पिशेपणां हांव उलोवचो ना. कित्याक EVM तशें जर पळयलें जाल्यार EVM काँग्रेसीच्याच कार्यकर्त्यान हाडिल्ली, इंट्रोड्यूस जाल्ली इलेक्शन कमिशनान. सो जी वोटींग पद्दत आहा ती वोटींग पद्दत सेटल्ड आसा म्हणून सुप्रीम कोर्टान सांगलां. इट इज अ फूल प्रूफ मेथड. सो ताजेर हांव त्या पिशेपणाक घरी ओडचो ना. पूण आतां म्हाका फक्त उलयनचें दिसलें, कित्याक तुमी विचारताले काँग्रेसीचेर, तुमी म्हाका BJPचें विचारलें, हांवें सांगलें. काँग्रेसीचें विचारलें तो परतो BJPचेर उलोवंक लागलो. एनिवे, तांची पद्दत. हांव तुमकां एक सांगूं शकता की BJPन महिला जावं दादले जावं कार्यकर्ते कंटिन्युअस काम करीत आसता. आमचे कडेन तुमी महिलाचें हें म्हणलें म्हणून सावथ गोवान सुद्दां कॅन्डिडेटाच्या कितें म्हणटा ते कॅन्डिडेट जावपा सारके BJPन एक्सरसायज करून कोण जावंक शकता, कोण जिखूंक शकता हो अभ्यास आसता. आनी त्या प्रमाणे BJP तो अभ्यास करून मागीर निश्कर्शेचेर पावता. सो कॅन्डिडेट पळय, BJP जेन्ना कॅन्डिडेट दिता तेन्ना सगळें चिंतून दिता. तातूंत भितर लोकांक कितें जाय, लोकांची आशा कितें चिंतून दिता. ह्या वेळार यतीश बाब एक जालो, आमी ताजेर निमाणें कशें आसा, तूंय एक पॉलिटिकल थिंकर म्हणून तूं राजकारणान आयलो न्ही. तूं राजकारणान बेडोच अशें येवना न्ही. तुका एक प्रोफेशन आसा तुजे फाटल्यान, तुजे फाटल्यान एक लिगल प्रॅक्टीस आसा आनी तुका एक नांव आसा. सो तूं बाकी लोकां भशेन पॉलिटिक्सान आयलो तो असो वाऱ्या बरोबर येवना. सो हांव म्हणटा अशें की हें जें पळय तूं थिंकींग म्हणटा, ह्या थिंकिंगाक न्ही एक जिखून येवपाचो निकश म्हणून एक कितें लायतात. तो जिखून येवपाचो निकश आज एक बरो कार्टून आयला की एकलो गुंड पार्टीचो हे घालून, पार्टी खंयची सांगू ना पूण हायकमांडाक मेळटा, हायकमांड प्रेसाक सांगता कितें आसा जाणा, बरो सुशिक्षीत उमेदवार आमकां मेळूना म्हणून ह्या गुंडाक तिकेट दिला, तो जिखून येतलो म्हणून. सो हो जो पळय कितें आमच्या पार्टीच्या विशयी कार्टून न्हयच हें हांव सांगूं शकता. कित्याक आमचे कॅन्डिडेट गोंयांत जे आसा ते दोनूय कॅन्डिडेटांची तुमी प्रोफायल काडा. उत्तरेंत भाऊ कितलींशीं वर्सां ते पब्लीक लायफान आसा. तांकां गांवां लोकांच्या नांवान म्हणजे तो लोकांक वळखता. सो तांचे युनियन मिनिस्टर, ताचे पयलीं MLA सगळे. ना एकूच मिनीट, आतां मॅडम डेम्पो सोशल लायफान आसा ती BJPची सदस्य आशिल्ली आनी BJPच्या महिलाच्या फंक्शनाकूय तांणी इनवॉल्व जाल्या. आतां तें कितें आसा तें तुमी एका वेळ ना पळयलां आसत. सो तुमी पळोवना ताजे वयल्यान तुमी निश्कर्श लावं नाका. बरोबर. बरें, म्हाका एक सांग, सावथाक BJP एक महिला उमेदवाराक दिता, तातूंत एक बरें कितें ट्रेंड लोकसभेन भितर एक राजकारणांत सदां आशिल्ल्या लोकां परस एक बरो नितळ चेहरा दिता. आनी काँग्रेसी कडेन प्रेशर आयलाच न्ही तुमचेर की बाबा आनी पळय मरे बायल दिल्या, तुमचे कडेन बायल कित्याक ना.
एक तरी कॅन्डिडेट दियात तुम बाय. बीजेपीन जी गजाल केल्या त्यो आमी करूंक जाय म्हणून ना न्ही, तांच्यांनी एक चूक केली म्हणून तसलीच दुसरी चूक आमी करूंक जाय म्हणून ना. बायल तांच्यांनी कॅन्डिडेट दिल्या ही सामकी बरी गजाल, एप्रिशिएट करपा सारकी. पण म्हाका दिसता तांचे अध्यक्षानूच म्हणलां की आमच्या कार्यकर्त्याची तोंडां पळयत जाल्यार आपल्याक दिसता म्हणून केली ती आमी डिसिजन सारकें केलां म्हणून सावथ गोवा कॅन्डिडेटा बद्दल. दुसरी गजाल म्हणल्यार एक गजाल तातूंतल्यान सामकीच रोख ठोक प्रूव जाली की जी नांवां बीजेपीचे कार्यकारिणींच्यान लोकल कार्यकारिणींच्यान दिल्ली धाडलेली आनी जी नांवां बाकीची बीजेपीन कशी सिलेक्ट जाल्ली कितें जाल्ली, जावं तातूंत बाबू कवळेकर जावं नरेंद्र सावयकर माजी खासदार जावं, मागीर दामू नायक इतल्या वर्साचो बीजेपीचो लिडर, मागीर बायला कॅन्डिडेट जाय म्हणटकूच सुलक्षणा सावंत जी सामकी बीजेपीचे एक्टीव मळार आसली काम करपी, सुवर्णा तेंडुलकर जी आमकांय खबर आसा सामकी एक्टिवली काम करपी. म्हणजे ही सगळीं जाणां युजलेस म्हणून बीजेपीन सांगलें, हो आमचो कॅडर म्हणटा तो युजलेस म्हणून, आनी हांचे कडेन कांय जावपाचें ना म्हणून तांच्यांनी कॅडरा भायर तिकेट दिली. कॅडरा भायर हें हातून एक गजाल प्रूव जाली. हाजे पयलीं काँग्रेसीनी कॅडरा भायर तिकेटी दिल्यात. जेन्ना तूं सत्तेर आसता ना, तुमी दक्षिण गोंयाचें म्हाका विचारलें, विचारलें. जेन्ना तूं सत्तेर आसता तेन्ना सत्तेर तुका एक व्हडलो कॅनवास उपलब्ध जाता. तुका कांय जाण पार्टीन येवपाक सोदतात, कांय जाण राजकारणान येवपाक सोदतात. कशें राजकारणान भितर नवे लोक येवपाकूच जाय. म्हजो ताका ताई फुडलो प्रश्न तोच आसतलो. 5 वेळा जिखून येवपी श्रीपाद भाऊक तुमी तिकेट दितात. तरुण भुरग्यांक हाजे फुडें राजकारणान वाव ना. अरे 5 वर्सां इज अ व्हेरी लाँग पिरियड. लोकांनी तग धरून रावपा नाका. हांव उत्तर दिवं? ऑफकोर्स तुमी तुजे कडेन कित्याक अरे हांव बीजेपीचे विचारता, हांव तुमकां बीजेपीचे सांगता, तुमी ताका विचारता तो बीजेपीचेच उलयता, आपले कांय सांगिना म्हणून आनी म्हाका बीजेपीचें विचारलें हांव तुजे कडेन पळोवन हो प्रश्न केला की यतीश नायका सारक्या मनशाक तुमी राज्यसभेची धाडना मरे, तुमी तोच पॉलिटिक्सांतलोच मनीस धाडला. अशे वेळार लोकसभा तर दियात आनी ताका जिखून हाडात. ना लक्षांत घ्या, भाऊची पॉप्युलॅरिटी आहा पळय, भाऊची पॉप्युलॅरिटी पळय. तुमी पयलीं भाऊ जेन्ना फस्ट जिखला पळय, पॉलिटिकल हिस्ट्री एकाडेमीक हाज्या खातीर आमी पळोवया. भाऊ जेन्ना फस्ट जिखला पळय इलेक्शन, तेन्ना खंयच्या बॅकग्रावंडान बीजेपी उत्तर गोंय जिखिल्लें हें तुमी अंडरस्टँड जाया. आनी तेन्नाच्यान सतत 5 टर्म जिखप म्हणजे जेन्ना आमी सगळे पॉलिटिकल तूंय थिंकर म्हणून हांव सांगता श्रीपाद भाऊक दिल्लीक वचपाक नाकाशिल्लें. जेन्ना लोकल लेवलाचेर पडलो ताका दिल्लीक धाडलो. तशें नासता. कशें आसता न्ही बीजेपीन तरी हांव एक सांगूं शकता तुमकां की भाऊ सुद्दां स्वता भाऊन सांगलां की आपूण बीजेपीचो कार्यकर्तो. पक्षाची जबाबदारी येता ती पक्षाची जबाबदारी जाता ते बऱ्या तरेन पेलपाची आनी तांचो गिरीश चोडणकर तांचें उलोवंक शकना. म्हाका पळय हांव एक सांगूं शकता, तुमचे प्रश्न म्हाका आसा, हांव म्हज्या पक्षाचें उलोवंक शकता. हांव तांच्या पक्षाचें तांकां उलोवनी, तांचे कॅन्डिडेट लोकांक दिवपाचे काय ना दिवपाचे तांकां करूनी. म्हाका तुमी प्रश्न विचारता, हांव तुमकां तुमी म्हाका विचारलें मॅडम डेम्पो, हांव एक सांगूं शकता तुमकां की मॅडम डेम्पो ही सोशल लायफान आशिल्ली मनीस. ती एज्युकेशनान खूब इनवॉल्व आसली मनीस. एज्युकेशन, सोशल लायफ, वुमन एम्पावरमेंट ह्या दृश्टींतल्यान तिणें कार्य आपल्या परीन केलां. ती लोक वळखना असो कॅन्डिडेट न्हय, लोक वळखता. बीजेपी एकूच लोक फॅमिलीक वळखता. यतीश बाब लेट्स कम टू टर्म्स सांगता न्ही, लोक डेम्पो फॅमिलीक वळखता. ती सोशल तूं पळय म्हणटा तिजे सोशल ग्रावंड लेवलाचेर सर्वसामान्य लोकांक मेळपाक सारकें तिजें सोशल लायफ न्ही. नंबर 2. नंबर 3 इम्पॉर्टंट, लोक एक सदांच प्रश्न करतात ते अशें की बीजेपीन कॅन्डिडेट दिले बरें कार्यकर्ते काम करतले, बूथ लेवलाचेर काम जातलें. आमी सर्वसामान्य मतदार आमचे प्रश्न घेवन तिका मेळपाक शकतले काय कितें? ऑफकोर्स पळय ती आतां लोकां कडेन मेळटा पळय. लक्षांत घेया, तुमकां लोकांचे प्रश्न केन्ना कळटा? हांगा एसीन बसून कळना. लोकां कडेन वचचें पडटा, लोकांचें आयकुचें पडटा, लोकां कडेन संपर्क सादचो पडटा, लोकां कडेन संवाद सादचो पडटा. आज तुमकां बीजेपी नॉर्थान आनी सावथान हेंच करता तें दिसता. हे बीजेपी म्हणटा आसतना बीजेपीचे कॅन्डिडेट आतां उत्तरेक आनी दक्षिणेक दोनूय कडेन डेली सकाळ ते सांज म्हणसर रात म्हणसर बीजेपीचे दोनूय कॅन्डिडेट लोकांक मेळत आसा, मिटिंगो घेत आसा. मंडळ लेवल, बूथ लेवल ते कॅन्डिडेट सगळे जाण टँडमान काम करीता. म्हणजे काम करप म्हणल्यार कितें? लोकांक मेळप, लोकांचे प्रश्न अंडरस्टँड जावप, कशें बरे तरेन सुटावे जावप आनी इम्प्रूव कशे तरेन बरे तरेन तांकां तांचे फेसिलिटीज मेळप. बरें आसा. ओके सुनील बाब, ह्याच अनुशंगान तुका प्रश्न म्हजो आसा की चल तुमी कॅन्डिडेट
कांय कारणां लागून लेट जालें. पूण कॅन्डिडेट सिलेक्ट करपाचो तुमचो प्रोसेस कितें तुमची बाबा कित्याक लागून लेट जाता, हाजे परस तुमी कसले कॅन्डिडेट सोदतात म्हणून लेट जाले? कॅन्डिडेट कितें आसा, पयलीं म्हणल्यार तुमी म्हणलेल्या प्रमाणे नवी लिडरशीप म्हणटा ती खंयच्याय पक्षान जावं, फाल्यां ती काँग्रेसीन जावं, BJPन जावं, आम आदमी पार्टी जावं, खंयचोय पक्ष, गोवा फॉरवर्ड आसूं, NCP आसूं, नवी लिडरशीप म्हणटा ती वयर येवपाकूच जाय. सदांच तीच जर लिडरशीप उरली जाल्यार मागीर ताका कलम येता निमाणी. आनी जेन्ना नवी लिडरशीप वयर येता तातूंत मागीर खुबशे निकश काडटात. जेन्ना इवन सिलेक्शन करतात कॅन्डिडेट, ताजी लॉयल्टी टू द पार्टी पळयता, विनेबिलिटी फॅक्टर चॅक करता, ताजी बाबा तो कॅडरांच्यान आसा, ताजें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, ताजो इफेक्ट कितलो आसतलो, इम्पॅक्ट कितलो आसतलो ताजो, ताका लोकांची एक्सेप्टेबिलिटी कितली आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो गजाली पळयतात आनी एक लार्जर पिक्चर काडटात आनी डिसिजन घेतात पार्टी. पण आतां अशें केन्ना जावंक शकना की पार्टीन खंयचीय पक्ष जावं, मागीर तो काँग्रेस जावं, BJP जावं, खंयचो पक्ष, तांच्यांनी घेतलेलें डिसिजन रायट आसतलेंच म्हणून ना. नाजाल्यार प्रत्येक पक्षाचे कॅन्डिडेट म्हणटा ते हरचेच नासले. इलेक्शनान कोण तरी जिखतलो आनी कोण तरी हरतलो. बट ह्यो बेजीक क्रायटेरियाज म्हाका दिसता खंयच्याय पक्षान लक्षांत घेवन करपाक जाय. म्हणजे आपलो कॅडर, लॉयल्टी. तुवें सांगलो तरी एक मुद्दो येवना, तो असो की सावथ गोवान कॅन्डिडेट थरयता आसतना तो मायनॉरिटी कम्युनिटींतलो आसचो, अशे तरेची एक विचारधारा आसा. तो तुमी मान्य करतात म्हणून लेट जाता? म्हाका दिसता अशी हार्ड एंड फास्ट रूल बरयल्लो खंयच ना. पण येस, जी कम्युनिटीक रिप्रेझेंटेशन सदांच दिलां इतले वर्सां, आनी सपोज थंय एक तसो केपेबल कॅन्डिडेट जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता ते कम्युनिटीचेर अन्याय जावपाक जायना आनी तांकांय सफिशियंट आनी इक्वल रिप्रेझेंटेशन दिवप आनी तांकां मेळप हें तितलेंच गरजेचें आसा इन फॉर अ हेल्थी डेमोक्रेसी. आनीक तुमचो नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट जर विचार केलो जाल्यार BJP चिंतता की ह्या जिल्ल्यान भितर एक भंडारी समाजाचें प्राबल्य आसा, सो काँग्रेसीकूय तशें दिसता? म्हाका दिसता एज फार एज कॅन्डिडेट्स आनी डिस्ट्रिक्ट इज कन्सर्न, इट वील नॉट बी एप्रोप्रिएट इफ वी सामकें चड स्पेसिफीक कास्ट फॅक्टर आनी हातूंत तातूंत जर आमी कॅन्डिडेटाचें जर हे कर एनालिसीस करपाक लागले जाल्यार इट वील लूक व्हेरी इनएप्रोप्रिएट एज फार डेमोक्रेटीक सेटअप इन इलेक्शन जाता. फुडलो प्रश्न विचारता, उत्तर गोंयान भंडारी समाजा भितर अस्वस्थता आसा? अस्वस्थता सबंद बहुजन समाजान आसा. आतां बहुजन समाज म्हणटकूच कोण आयलो? बहुजन समाज म्हणटकूच तो प्रत्येक समाज आयलो जो हे आमचे समाजाचो घटक आसा. तातूंत मागीर मिडल क्लास, गरीब, जनरल कॅटेगरींतले लोक जाले, OBC जाले, SC जाले, ST जाले, सगळे जाले. जे लोक कश्ट करतात, जे लोक कश्ट करून आपली फॅमिलीचो उदरनिर्वाह करता, हे बहुजन समाज हातूंत सगळो आयलो. आनी तो बहुजन समाज आज कंप्लिटली त्रस्त आसा. कित्याक तांकां आनी सोल्युशन कांय दिसना आनी त्या म्हारगायेचो तर तांचेर दोंगर कोसळ्ळा आनी ते मदीं चिरडल्या. म्हणल्यार सामके सुपर रीच आनी सुपर पुअर, म्हणल्यार जे गरीब लोक आसले ते काबार जाले, दे बिकम लायक टोटली डिस्ट्रॉयड. आनी जे मिडल क्लास लोक आसले ते गरिबाच्या लेवलाचेर म्हारगाय स्पायरलिंग आउट ऑफ द हँड. नॅशनल न्यूजपेपरांनी ही एक डिबेट पळयतालो. सो लोक तेच म्हणटात की खंयचे पयलीं निवडणूक जेन्ना येताली 10 वर्सां पयलीं, म्हारगाय, टोमाटोचे जेन्ना भाव वाडटाले तेन्ना सरकारां पडटालीं. फाटल्या 10 वर्सान अशें म्हारगाय कमी जाली अशें कांय दिसूना. फाटलीं 10 वर्सां केंद्रान भितर भाजप सरकार सत्तेर आसतनाय अजुनूय ह्या इलेक्शनान काँग्रेसच्यो चुको अशे तरेचो विशय BJP काडटा. कशें आसा न्ही, हय, इलेक्शनाक जेन्ना वता तेन्ना सगळे मुद्दे जे आसता ते सगळे मुद्दे कम टू प्ले म्हणटा तशें. आनी वेन यू से दॅट तातूंत भितर यू हॅव टू अंडरस्टँड इकॉनॉमीच्या संदर्भान केंद्र सरकारान, मोदी सरकारान खुबशे डिसिशनां घेतल्या इन द इंट्रस्ट ऑफ द इकॉनॉमी. And sum total of the effect of all these decisions is that we have got a high capital expenditure for infrastructure which we can see translated into reality. एज्युकेशनाच्या संदर्भान IIT, IIM कितल्योश्योच नव्यो आयल्यो. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स कितलींशींच आयलीं. आतां फॉर एग्जाम्पल गोंयान घे, लेट्स नॉट गो फार, ऑल द इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स आयले गोंयान, आयुर्वेदा इन्स्टिट्यूट आयलें, आमचो मांडवीचो पूल आयलो, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मागीर सेंट्रल फॉरेन्सीक लॅबॉरेटरी आयली, स्मार्ट सिटी आयली, खूब गोश्टी आयल्यो. पळय लक्षांत घे, हे गोश्टी जेन्ना येता आतां ते प्रकल्प दिसता न्ही. आतां सम टोटल ऑफ ऑल द एफर्ट्स इज दॅट योर इकॉनॉमी हॅज नाव रीच्ड 5th इन पोजिशन आनी इट इज पॉयज टू बी 3rd. सो
तुम्ही म्हणटा पळय सी नथींग भायर जर तुमी पळयात बाकीच्या कंट्री इन्फ्लेशन हॅज गॉन 200%. इफ यू सी UK बी इन्फ्लेशन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जर तुमी इन्फ्लेशन हाताळपाच्यो जर तुमी मेजर्स पळय त्यो खूब इफेक्टिवूय जाल्ल्यो आसा. म्हणून तुमी पळय गोंयांत आतां सुद्दां तुमी देशांत पळया थोडे दीस पयलीं पेट्रोल देंवयलें, डिझल देंवयलें, गॅस सिलिंडर जेन्ना वाडलो तेन्ना तो परतो ना. तशें ना तें, तशें तुमकां दिसता तें, तशें ना तें. जे मेजर्स जे इकॉनॉमीक हेल्प करपाक लोकांक हेल्प करपाक घेवचे आसता ते डिसिशनां त्या टायमाचेर घेवप जाता. आनी मोदी सरकाराचें एक तुमी प्रेज करपाकूच जाय. आनी म्हाका दिसता सगळे क्रिटीक सुद्दां प्रेज करतले ते म्हणल्यार एब्सोल्यूट ट्रान्सपेरन्सी इन एडमिनिस्ट्रेशन. कित्याक हांव म्हणटा सगळे विरोधक सुद्दां तरातरांचे आरोप घेवन कोर्टान सुद्दां गेले आनी आरोप खंयचेच सिद्ध जावना. हांव सांगपाचें म्हणल्यार कितें लिडरशीप ऑफ प्रायम मिनिस्टर मोदी इज कमिटेड टू गूड गव्हर्नन्स. सुनील म्हाका एक हो प्रश्न पळयलो एक वॅलीड प्रश्न. 10 वर्सां पयलीं म्हणजे मोदी सरकार अस्तित्वांत येवचे पयलीं एक टमाट किंवा बटाट किंवा कांद्याचो दर वाडलो जाल्यार सरकारा पडटालो. दिल्ली गव्हर्मेंट पडिल्ल्यान पळयलो. आज म्हारगाय संदर्भात कोणूच उलयना. म्हणजे नेतृत्व येदें व्हड जालां की ताच्या मुखार सगळे प्रश्न अशे झाकोळून गेल्यात. म्हाका दिसता म्हारगायेच्या विरोधान कोण उलयना असो प्रश्न ना. म्हारगाय म्हणटा ती जात कात धर्मपात विचारून येना. म्हारगाय म्हणटा ती सगळ्यांक मार बसता म्हारगायेचो. कित्याक पोटान तुज्या जर जेवण ना काणयो आयकल्यो जाल्यार तुजें मन भरना. म्हाका उलोवपाक दिया न्ही, म्हाका कंप्लीट करपाक दिया. कित्याक यतीश बाब तें जस्टिफाय करतना मनान ताका सुद्दां खाता आसतलें आपूण कितें हांवें फॅक्ट राव रे बाबा. हांव आतां तुका डिस्टर्ब करूं ना. आतां हांव म्हजें नांव सांगता न्ही, तूं म्हजें नांव म्हणून हांव फॅक्ट सांगता मरे. आतां राव म्हज्या तोंडाक उतरां घाल. 2014 जेन्ना काँग्रेसचें सरकार आसलें तेन्ना सिलिंडर 500 450 500चेर इंजीन आसलो तो 1200 रुपयांक तेकयलो हांच्यांनी. पेट्रोल जे गोंयांत 64 रुपीज आसलें तें आतां 100 पार जालां. जाल्यार डिझल जें आसलें अशेंच 35 रुपयाचेर इंजीन तें 90 वयर गेलां. इलेक्ट्रिसिटी भितर तुमी विचारूच नाका. जाल्यार मोदी इतलो बरो इकॉनॉमिस्ट यतीश बाबान सांगलेल्या प्रमाणे की ताणें देशाची इकॉनॉमीचें अशें वांटोळें केलां की म्हारगाय अशी हाताभायर गेल्या आनी इतली ट्रान्सपरन्सी ना. म्हाका उलोवपाक जाय. ट्रान्सपरन्सी तांच्या हातून इतली आसा की जो मनीस काला धन स्विस बँकेच्यान हाडटालो ताका आज स्टेट बँकेचे रिकॉर्ड लिपोवपाची परिस्थिती आयली. सुप्रीम कोर्टाक बडी मारून तांकां दिवचें पडलें. इतलें क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन. ते सगळे इशू हाजेर वेल डिबेटेड. पूण तरी आसतना हो हे प्रश्न लोकसभा इलेक्शन मेन इशू कित्याक जायना ना. हे डेफिनेटली मेन इशूज आसा. आनी जेन्ना प्रचार चलता काँग्रेस फेल्युअर बीजेपी कडेन एक यंत्रणा आसा ते ल्हान प्रश्नांचे सुद्दां येदे व्हडलो आवाठ निर्माण करतात की सर्वसामान्य लोकांक सुद्दां दिसता की अरे निमाणे तुमी लोकां मदीं वचपाक फेल जाल्यात म्हणून हे इशू. आय विल डिसअग्री विथ यू. आमी काँग्रेस पक्षान वेळा एवरी टायम हे इशू रेज केल्या. प्रत्येक डिफरंट प्लॅटफॉर्माचेर रेज केल्या आनी हे इशू घेवनूच आमी लोकांच्या मुखार वतले. आनी प्रत्येक मनीस सफर जाला हे गजाली खातीर. डिमॉनिटायझेशनान सांगलेलें की ब्लॅक मनी काबार जातली. काल सुप्रीम कोर्टान सांगलां देर इज नथींग कॉल्ड ब्लॅक मनी. एवरीथींग हॅज बिकम वायट. बीजेपी जे आमी सुद्दां वॉशिंग मशीन म्हणटाले ते सुप्रीम कोर्टाचे 2-3 जजमेंटांनी आमकांय कळून चुकलें की लॉन्ड्री म्हणून वॉशिंग मशीन न्हय. लॉन्ड्री भितर कितलेशेच वॉशिंग मशीन आहा म्हणून बारीक कोणाकूय घालान दूर म्हणटा. लोक म्हणीत आसात पूण तो अजुनूय इलेक्शन इशू किंवा तो अजूनही देशाच्या अस्तित्वाचो प्रश्न जे सामान्य मतदाराक दिसना. ना म्हाका इलेक्शनाक आमी वता आसतना आमचो मेन मुद्दो आसतलो की हें इलेक्शन आसतलें देशाची लोकशाही आनी संविधान राखपाचो. कित्याक म्हाका दिसता म्हारगाय हे भाग जाले लोकशाहीचे. पण आज देशाचें जें मूळ आसा खंयच्याय वृक्षाचें मूळ आसता ती आमची लोकशाही. देश म्हणल्यार आमचो वृक्ष म्हणल्यार ती लोकशाही. तातूंत सगळे जातीचे धर्माचे लोक आसा. मूळ म्हणल्यार संविधान हांच्यांनी ताजेरूच कुराड घाल्या. आय कॅन टेल यू हो मुद्दो आसतलो देशाच्या जनतेचो आनी भाजपा मदलो. आय विल टेल यू 2 थिंग्स. द लिडरशीप ऑफ द कंट्री, प्रायम मिनिस्टर्स लिडरशीप enjoys absolute trust of the people. And why I am saying this? People have seen his performance and people are absolutely certain that his administration and his governance is intending only to do good for people.
हे जे नाका आशिल्ले मुद्दे थोडे म्हणटात आता हे आणि आमच्या फ्रेंडान सांगलें गरिबीचे मुद्दे नाका ना एक मिनिट हांव उलोवनी हांचे वाटोळे आतां उलयल्या पळय बॉन्ड आनी कितें पळय लक्षांत घेया गरिबीच्या मुद्द्यांचेर मॅक्सिमम स्किमी BJPन केल्यो म्हाका उलोवनी तुका खूब उत्सुकता आसत कारणा खातीर मातसो म्हाका उलोवंक दी लक्षांत घेया गरिबीच्या मुद्द्यांचेर BJPन मॅक्सिमम स्किमी केल्यो गरिबी एमिलियोरेट जावपा खातीर मॅक्सिमम एफर्ट्स BJPन केल्या आज गरीब जनता जी आसा ती BJP बरोबर आयली कित्याक आयली तांकां दिसलें की प्रायम मिनिस्टर मोदी करता तें आमच्या खातीर करता बायलांच्या संदर्भात बायलांक म्हणून काँग्रेसीक मतां पडना एकूच मिनीट हांव फक्त नवें नेतृत्व ही एक गोश्ट हे नाका आशिल्ले मुद्दे म्हणजे खंयचे तो राफायल करून गेल्लो सुप्रीम कोर्टान भायर मारलो आनी ते सुप्रीम कोर्टाचे जज तांच्यानी राज्यसभा मेंबर केलो कोणे भायर मारलेलो त्या एक मिनीट ज्या पक्षान इमर्जन्सी लादली 2 चीफ जस्टीस सुप्रीम कोर्टाचे आउट ऑफ टर्न करून जस्टीस रेश शेलाट ग्रोवर हेगडे तुमी जाणा आसतले त्या पक्षान म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युशना बद्दल निमाणो प्रश्न यतीश बाब तुका असो की एक सांग म्हाका ह्या अशा सर्वसामान्यांच्या प्रश्ना कडेन लोकांचें लक्ष हटोवपाक लक्षांत घ्या नाही BJPन एक हिंदुत्व असो जो पळय इशू लक्षांत घ्या ताका लागून लोक मेन प्रश्न सोडून हिंदुत्वाच्या प्रश्नाचेर लक्षांत घ्या आरोप जाता तुजे कितें लक्षांत घ्या पळय जेन्ना तांचे कडेन मुद्दे ना तेन्ना ते नाका आशिल्ले आरोप गेल्या फाटी तो राफायल कितें केलें न्ही कितें जालें ते म्हणटा पळय वाटोळें जाल्यार काँग्रेसीचें म्हाका एक्चुअली तांचेर चड उलोवपाक नाका कित्याक न्ही पळय दे आर बिजी विथ रिलॉन्चिंग एक्सरसायज कितें आसता न्ही तुका जर खंयचें खंय दुयेंस ट्रीट करतलो न्ही तुका पयलीं डायग्नोसीस करून ताजें डायग्नोसीस सारकी जावंक जाय मागीर तुजो ट्रिटमेंट सारको जाता दे आर लिव्हिंग इन डिनायल ते म्हणटा की डायग्नोसीस सो आय विश देम वेल 2 सेकंड दिता 2 सेकंड तुजें निमाणो स्टेटमेंट सांग निमाणो स्टेटमेंट सांगलें हांवें हें इलेक्शन आसतलें देशाचे जनतेचें आनी भाजपा मदलें हें इलेक्शन आसतलें देश तुटूंक जायना आमचो म्हणून प्रयत्न करपाचो हें इलेक्शन आसतलें बहुजन समाज जो हांवें वदळ सांगला जो मॅक्झिमम अफेक्टेड आसा तातूंत गरीब आनी मिडल क्लास जनरल कॅटेगरीचे लोक SC ST OBC सगळे आयले तांचेर इनजस्टीस जावपाक जायना इलेक्शन एक मुद्द्याचेर आहा लोकांक जाय डेव्हलपमेंट लोकांक जाय प्रोग्रेस लोकांक जाय देश हो सुपर पावर जाल्ली आनी लोकांनी पळयलां की काँग्रेसी कडेन लिडरशीप ना इंडिया अलायन्सा कडेन तांचे दे आर नॉट इवन हेल्ड बाय ग्लू दे आर हेल्ड बाय सलायवा थँक्यू व्हेरी मच तोणयामेळ कार्यावळीन आमी वेगवेगळे विशयाचेर चर्चा करतात वेगवेगळ्या नेत्यांची मतां आयकतात यतीश नायक हे खूब बरे तरेन म्हणजे तरबेज आदोगाद तुमी जाणात आनी सुनील कवठणकारूय बी आतां राजकारणांत पूर्ण मुरल्यात पूण ह्या सगळ्या उलोवपांतल्यान तांणी जे मुद्दे मांडले जे प्रश्न उपस्थित जाले तातूंत भितर जे पळय कितें खरें कितें उफेन आयलां खरें सत्य परिस्थिती म्हाका दिसता तें तेळपाचो आनी त्या संदर्भात निर्णय घेवपाचो खरो अधिकार तुमकां आसा मतदारांक आसा आनी गोंयच्या लोकांक आसा इतल्यान आमी कार्यावळ सोंपयतात यतीश बाब तूं आनी सुनील दोगी जाण तुमी इलेक्शनाच्या ह्या सगळ्या गडबडीन टायम काडून आमच्या स्टुडियोला आयले तुमकां धन्यवाद दिता थँक्यू पळयत रावात गोमंतक TV